नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। पीएमसी बँकेच्या डेपोझिटरांक अर्थमंत्र्याची थाकायची उतरां, कारवाय बेगीन तडीक लावंक आरबीआय गव्हर्नराबरोबर जातली बसका। आंतरराज्य सहकारी बँकांचेर अर्थ मंत्रालयाचो दोळो, कायदो हाडपाची तयारी। सरकाराचे मिड डे मील स्किमीकूय गिराण, कितल्याशा सेल्फ हेल्प ग्रुपांक 4 म्हयने मायज जाले, पैशेच पडिल्ले ना। एमपीटी वेले कोळसो बंदीक हायकोर्टाचो न्हयकार, कोळसो बंद करूंक वास्कोचे एक्टिव्हिस्ट गोवा फाउंडेशन हायकोर्टात कोर्टान मागलो एमपीटी कडेन पोल्युशन डाटा। उत्तर गोयच्या दर्यादेगांनी सध्या नात लायफगार्ड, पगार पडूंक नाशिल्ल्यान लायफगार्ड संपार, दृष्टी म्हणटा एक दोग सोडल्यार सगळे कामार। सरकारान मायनिंग ट्रकांक कर सूट दिल्या, बार्जीकूय कर सूट दिवपा खातीरची फायल फुडें पावल्या। मंत्री मायकल लोबो म्हणटा गोंयकारांक हात दिवपाची सरकाराची जबाबदारी। आणि वर्णापुरी ते वास्को सडा मेरेन पोर्ट कनेक्टिव्हिटीचे काम पडले बंद, कॉन्ट्रॅक्टर व्हेंडरांची 24 कोटीची बिलां आडकली। NHAI म्हणटा गेमनाक पैसे टायमार। RS ऑलिंपिक क्लास सेलिगात गोंयचो 10 गोयलो जैतिवंत 75 नॉट्स ऑल इंडिया रेगाटा सुरू। पीएमसी बँकेच्या डेपोझिटरांक केंद्रीय अर्थमंत्र्याची थाकायची 4 उतरां, बँकेचेर एक्शन बेगीन तडीक लावची म्हणून ती रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नराक मेळटली। विड्रॉवलाचेर आरबीआयन निर्बंध घाल्या उपरांत गोंय धरून देशभर बँकेचे कस्टमर काचाबोल। मोठ्या डिपॉझिटरांचे एक शिष्टमंडळ अर्थमंत्र्यांक मुंबय मेळ्ळे। सहकारी बँकेच्यो एक केशी पळयल्यार आंतरराज्य सहकारी बँकांक जाग्यार हाडूंक रोखडोच खासा कायदो येतलो, ते खातीर अर्थ मंत्रालय टीम नेमपाचें आसा। And I shall request him to expedite the clearing off or giving permission for withdrawal of their monies which are deposited. I have asked the secretaries of my ministry, both the Department of Economic Affairs and the Banking Secretary, to work together with the Rural Development Ministry and the Urban Development Ministry to make sure that multi-state cooperatives which also run banks under some cooperative act, and being multi-state, they are monitored, they are at least registered with the central government. I've asked, and also to therefore, if necessary, look at the ways in which the respective acts will have to be amended. If necessary, in the forthcoming winter session of the parliament itself, we'll be bringing in any regulation, any amendments which may be necessitated. शिक्षण खात्याच्या मिड डे मील स्किमीकूय गिराण लागले। फटको बसला खाण जेवण दिवपी सेल्फ हेल्प ग्रुपांक। 4-5 म्हयने जाले ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक पैशेच पडिल्ले ना, बिलां क्लियरूच जायनात। फुडें कशें जावपाचें काय म्हणून सेल्फ हेल्प ग्रुपांक हुस्को। संचालकाक मेळून गेल्यार तोय ऑफिसात ना। आणि 4 महिने जाले वी आर सफरिंग विथ प्रॉब्लम म्हणल्यार आमकां एवरी डे नाव एंड देन आमकां 2 पेट्रोल लागता, गाडी रन करपाक, पोदेर आसा, दुकानदार आसा, सगळ्यांक आमी सांगूंक शकता कितें ना कितें। वेरेज जो सिलिंडर मेन जो प्रोसेस आहा आमकां प्रिपेअर करपाक जाय न्हू, तो सिलिंडर आमकां विकतो घेतलेले आमचे कडेन पयशेच ना। क्वेश्चन आहा फुडें कितें की फाल्यां मिड डे मील कशी घालतली। टिचर्स हें करिना, म्हणजे कितें जालें प्रॉब्लम जाल्यार टिचर्स म्हणटा ना आमकां नाका हें, मातशें कितें जालें जाल्यार आमी क्वॉलिटी कशी दितली जर आमचे कडेन पयशे ना जाल्यार। मिटींग ऑर समथींग कितें आहा तेंचें। सो दॅट्स इट। अराउंड कितले पेमेंट आसले तुमचे? म्हणजे ऑलमोस्ट 3 to 3 lakhs, म्हणजे ऑलमोस्ट 3च्या अबाव वयता। सो आतां 4 महिने जाले जे आमी सप्लाय केला ते ऑलमोस्ट 3च जर धरले न्हू जाल्यार 12 लाख रुपया येता एका सेल्फ एका ग्रुपाचे। ओके, सो 12 लाख एक ग्रुप खंयसून मॅनेज करतलो 4 महिने।
चिंतलेलें आमी तें की आमचे कडेन आनी जायना घालपाक. तुम्ही मिड डे मील स्टॉप वगैरे ना तशें डायरेक्टली डायरेक्टराक कन्फर्म केल्या शिवाय आमी सांगूंक शकना न्ही. आमी पयलीं इन्फॉर्म एग्रीमेंट केल्लो आसा न्हू, म्हणजे डायरेक्टली आमी तांकां इन्फॉर्म करनासतना कांय करूं शकना. 105 रजिस्टर्ड आहे. हय, सगळी रजिस्टर्ड ग्रुप. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत म्हणटा असल्या कष्टकरी बायलांचे पैसे आडवचे न्ही, जाता तितले बेगीन तांचो पेमेंट क्लियर करचो म्हूण कामतीचे ट्वीट. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. एमपीटी बंदरार कोळसो बंद करूंक हायकोर्टाचो न्हयकार. कोळसो हाताळप बंद करचो म्हणटा ते मागणेची हायकोर्टाक ताकतिकेन दखल घेवन दिसली ना. एमपीटीत कोळसो नाका म्हणून वास्कोचे कांय एक्टिव्हिस्ट आनी गोवा फाउंडेशन कोर्टात गेल्यात. कोर्टान एमपीटी कडच्यान नोव्हेंबराचो प्रदुशणाचो डाटा मागला. नोव्हेंबराचो 20 दिसांचो पोल्युशन डाटा कोर्टाक दिवचो पडटलो. केस 11 डिसेंबराक दवरल्या. तो मेरेन कोळसो चालू. एमपीटीत कोळशाच्या हाताळणीक लागून प्रदूषण जाता म्हूण कितलो तेंपूच वास्कोकार आनी एनजीओ बोवाळ करताले. एमपीटीत कोळशाची हाताळणी बंद करची म्हूण कांय वास्कोकार आनी एनजीओ हायकोर्टात गेल्ले. ब्रेस्तारा सुनावणी जाली. मात याचिकादारांच्या आर्ग्युमेंटाचेर कोर्टाक कोळशाचेर स्टे दिवपा इतली दखल घेनशी दिसली ना. The study that is going on, sponsored by MPT through IIT Mumbai, that study, they have discovered that they required some different type of equipment. That equipment has been now brought, but the results of using that equipment will take at least 1 year, that is till 2020, whatever, June 2020. So what he has told them is that you first bring us at least the first preliminary raw data from these machines in the month of November and produce it before the court on the 11th of December. They was mechanized, but during the time when the mooring dolphins was closed by the Goa board, they immediately switched to berth number 7 and began to do from the ship directly into the barge from berth number 7. So we said that is illegal. Then they restarted at mooring dolphins, saying that 3 of the mooring dolphins were approved before 1994 notification of Ministry of Environment. Therefore, they don't require environment clearance. So they started, doing a trial there, and that they finished in June. So every activity that MPT does is only for the benefit of the coal companies. Whenever the coal companies come and say that you please increase the quantity, they will increase. Now I give you a very, very clear example. They put a condition that you will not do unloading when the wind speed is above 10 kilometers. These companies came and said, how can you say 10 kilometers? If you say 10 kilometers, we will not be able to do unloading at all. So they increase it to 30 kilometers. So whenever these coal handlers want something changed, they come to the board and the board changes it. कोर्टान कोळसो हाताळप बंद करूंक न्हयकार दिला. हायकोर्टान एमपीटी कडेन अंदूच्या नोव्हेंबराच्या 20 दिसांचो पोल्युशन डाटा मागला. केस 11 डिसेंबराक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. उत्तर गोंयच्या दर्यादेगांनी सध्या लायफगार्ड नात. पगार पडूंक नाशिल्ल्यान लायफगार्ड संपार गेल्या. सुत्रां सांगता ते प्रमाण दृश्टीक खंय सरकारा कडच्यान पयशे पडूंक नाशिल्ल्यान लायफगार्ड सुक्यार. गोंयांत सध्या दर्यादेगेंनी 700 वयर लायफगार्ड काम करतात. दृष्टीचे मॅनेजमेंट सांगता ते प्रमाण एक दोग सोडल्यार सगळे कामार. आमकां कितें ना, येयल्ल्या म्हयन्याक आमकां लोनांक गेल्यार आतां लोनांक येयल्ल्या म्हयन्याक पेनल्टी बसता. येयल्ल्या म्हयन्याक आमी पेनल्टी भरपाची. घरांत कितें काम जाय आसलें, काम टायमार जायना आमचें. येयल्ल्या म्हयन्याक आतां 1 ते 26 म्हयनो केला, 26 ते 26 म्हयनो केला. आनी तेंच्यांनी आमकां पयलीं सांगलेलें की एक किंवा 2 तारखेक तुमचो पगार जातालो. जाल्यार आतां तो म्हयनो सोंपन दुसऱ्या 3 तारखेक पगार घातला फाटलो. दुसरो तो म्हयनो सोंपन तो म्हयन्याचो पगारच घालूंक ना. पगार जर मागले आमी अशें कितें केलें जाल्यार 5000 फक्त एडवान्स घालता. ते एडवान्स घालता आनी आमकां सांगता की बाबा तुम्ही कामाक येया, परत फुडें घालता. अशें करून करून ते 3 तारखेक फाटलो पेमेंट 3 तारखेक. आनी हो पेमेंट आतां 10 तारखेक आजून जावंक ना पेमेंट. 10 तारीख जाली तरी आजून पेमेंट जावंक ना. आमच्या जावं आमकां वॉकी टॉकी जाय. वॉकी टॉकी सुद्दां आमकां मेळना हांगासर. वॉकी टॉकी पॉयंटार ना. आतां प्रत्येक टावरार चेक केल्या जाता, पूण एक वॉकी टॉकी सुद्दां ना पॉयंटार. भुरगे अशेंच वयता पॉयंटार. आनी येयल्ल्या म्हयन्याक आमकां कंपनी सतयता आनी हे गव्हर्मेंटाक येयल्ल्या म्हयन्याक आमकां पेमेंटाक सतयता. आनी ते सांगता गव्हर्मेंट आमकां पगार घालिना, जावं आपणाक हे दिना, फॅसिलिटी दिना. आमचे जे पयलींची बिलां आहा ती पास करूंक ना गव्हर्मेंटान. आनी आमी आमचो फिटनेस हरशी म्हणा दवरतात, पण आमकां तेंच्यांनी रिफ्रेशमेंट आमकां ते ट्रेनिंग दिवपाचे आहा ते दिवंक ना. अंदूच्या वर्सा उदीक दिवंक ना. उदीक आमी आमच्या पयशांनी हाडले.
आनी आमी गव्हर्मेंटाचेर मागता अशें फटींग कोण करता जाल्यार कंपनीक कितें दिता कॉन्ट्रॅक्ट. आमचो फ्युचर कितें, आमी गोंयकार तुमकां वोटींग घालता जाल्यार आमचो फ्युचर तेंच्यांनी चिंतपाचो. आनी आमकां मेन म्हणजे हेंचो इन्क्रिमेंट 3 म्हयने जाले, इन्क्रिमेंट ना कितें ना पेमेंट घालता. आतां 5,000 घालता, एडवान्स म्हणून घालता, 2,000 घालता, 3,000 घालता. तितून आमी म्हणून कितें करतले. सरकारान मायनिंग ट्रका खातीर रोड टॅक्स माफ केला. बार्जीवेलो टॅक्स माफ करपाक फायल फुडें पावल्या म्हूण पोर्ट्स मंत्री मायकल लोबो उलयला. कॅप्टन ऑफ पोर्टान दर्यांतली तेलगळटी काडपी बोटीचें उक्तावण केलें. थंय मायकल उलयलो. दर्यांत एखादे सुवातेर तेलगळटी जाल्या म्हणून कॅप्टन ऑफ पोर्टाक कळयलें जाल्यार ती बोट खंय तें तेल एकठांय करतली. ट्रकाचेर जो रोड टॅक्स आहा तो माफ केल्लो आहा सरकारान. बार्ज टॅक्सूय आमी कन्सिडरेशनाक चालू आहा, म्हणजे फायल मुवमेंट जाल्या तेजी ते आमी कन्सिडर करतले. खंय तरी गोंयच्या लोकांक सपोर्ट करपाक जाय सरकारान ह्या टायमार, म्हणून हे बार्ज टॅक्स पासून आमी तांकां आयदर कन्सेशन ओ वेव आउट करपाचें डिसिजन फायनली फायनान्स मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर घेतलो. तेल गळटी काडपी ही नवी बोट मांडवी ड्राय डॉकात 5 कोटी मोडून बांधल्या. You know, in the river there could be various reasons for an oil spill to occur. It could be a collision between two vessels. It could be grounding of a vessel. And any other reason, there could be due to aging, there could be a puncture in their bunker tanks which carries fuel. So all these reasons, there could be an oil spill in the river. So this vessel, if the stakeholders are aware of this, they will immediately inform our control room, and our control room will disseminate the information to the master of the vessel. For this oil spill vessel, ML Sharwani PNJ 800. It is built by Mandavi Dry Docks, Panaji at a cost of 4 crores 18 lakhs. It will be stationed at Britona, and whenever we receive a call that there is a oil spill, this vessel will immediately go with another vessel to fill in the oil, and we will get the oil to the shore and send it for treatment or other facilities. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. वर्णापुरी ते वास्को सडा मेरेन पोर्ट कनेक्टिव्हिटीचें काम सध्या बंद पडलां. इंजिनियर, कॉन्ट्रॅक्टर आनी कांय व्हेंडरांची खंय 6 म्हयने जालीं बिलां फारीक जाल्लीं ना. गेमन इंडिया हो प्रोजेक्ट करता. सुमार 24 कोटी खंय पेंडींग आसात. तांणी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAIच्या ऑफिसराक घेराव घालो. 6 महीने से पेमेंट नहीं दिया है. अभी कॉन्ट्रैक्टर लोग मटेरियल देना भी बंद कर दिया है. इसके लिए पूरा काम बंद है. और ये पेमेंट का जो है, पेमेंट का PWD के तरफ से भी पास होकर NHAI की तरफ में 24 करोड़ का बिल पड़ा है. और अभी वो काम बंद होने से हमारा महीने में 2 करोड़ रुपए खर्चा है जो आइडलिंग चार्जेस है. हमारा इक्विपमेंट पूरा आइडल है, हमारा मैन पावर पूरा आइडल है. एंड सब लोग पेमेंट के लिए 8 महिने झाले पैसे पडूंक ना हांगा म्हणून सगळे शिरकला हांगा. गवर्नमेंट ऑफ गोवा इज स्लीपिंग ऑन दिस मैटर. इतना दिक्कत है कि क्या बोलेगा सर, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हम लोगों को. लेबर जो गई है वो भी पैसे के लिए बोलती है कि पैसा दे दो, हमारा ये कर दो वो कर दो. और GST का अलग प्रॉब्लम है, GST नहीं भरते हैं तो नोटिस आती है. कितना हम लोग पैसे झेलेंगे साहब. सब चीज़ कर करके परेशान है. जहाँ जाना है वहाँ जाते हैं. इनसे बात ये है कि यहाँ 6 महीने से पेमेंट पेंडिंग है. तो हम लोग यहाँ पे हर डेट मिलती है कि इस महीने की 15 तारीख को, उस महीने की 10 तारीख को पेमेंट मिलेगी. बट ऐसा होता नहीं है. हम जब भी आते हैं वो डेट एक्सटेंड कर देते हैं, डेट बढ़ा देते हैं कि अगली 15 को आप आइए, आपको पेमेंट मिलेगी. फिर हम आते हैं, फिर ऐसा नहीं होता, पेमेंट नहीं मिलती है. हमारे लेबर, कॉन्ट्रैक्टर सब परेशान हैं. यहाँ पे लेबर सारे भागे जा रहे हैं, कोई काम नहीं करना चाहता है. 70-70, 80-80 लाख रुपए पेंडिंग पड़े हुए हैं सबके. सर हम लोग तो सड़क पे आ गए हैं ना, कहाँ से पैसे लाएंगे हम लोग. NHMAचो प्रोजेक्ट डायरेक्टर PS दोडामणी सांगता ते प्रमाण कॉन्ट्रॅक्टराक खंय पैसे पावल्यात, ताणें ते आनीक खंय घाले आसतले. Payment issue is not there. See, whatever all these payments have been done to the contractor, he must have diverted that money for some other projects. So there are some issues like change of scope, which is costing around 95 crores.
that issue has been referred to NHA headquarters. That is had to be resolved. The payment has, our bills have been paying recently, just 2-3 days back we paid around 30, 40, 50 lakh. Whatever is working that we have paid. But he's saying around 24 crores is pending. That is COS item. Current approval is not there. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक. मुरगांवां आसा त्या कोयरबिलाच्या प्रकल्पांची तांक वाडप तसोच आनी एक नवो प्रकल्प उभारपा विशीं पालिका मंडळान थाराव घेतला. कला संस्कृती खात्याची वास्कोंतली जमीन मंत्रिमंडळान DMAक दिल्या. त्या जमनीन नवो प्लांट घालपाचो MMCचो प्लान. फोंड्या उपरांत आतां मुरगांवां पालिकेन सुण्याचें रजिस्ट्रेशन करून फी घालपाचो प्लान केला. एक आर्ट एंड कल्चराचो थंय जागो आहा 10,000 स्क्वेअर मिटर. तोय खंय तरी तेंच्यांनी आमकां DMAक आमच्या दिल्लो आहा आनी तो समज जागो दिल्यार आमकां एक बरी गजाल आहा. तो आमी प्लांट नेक्स्ट टू आमचो गार्बेज प्लांटूच आहा. तो 10,000 स्क्वेअर घातलो आमकां न्यू प्लांट घालपाक खंय तरी मदत जातली आनी खंय तरी एक 8 म्हयन्या भितर प्लांट समज बसलो जाल्यार वास्कोकारांचो, मुरगांवकारांचो आनी दाबोलेकारांचो गार्बेज इश्यू हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. आयच्या मिटिंगेक रेजोल्युशन घेतलां की आमकां पयलें तें डिस्कस करपाचें आसा. सपोज एज एंड वेन म्हटल्यार समज डिस्कस करून आमकां समज बरें समज तो प्रपोजल आसा जाल्यार आमी फुडें सरतले आनी ताका ग्रीन सिग्नल दितले. पार्किंगेचो इश्यू इवन वास्कोन पार्किंग खूब प्रॉब्लम आहा. तें आमी एक रेजोल्युशन घेतलां. ज्या प्रमाणे पणजीन पार्किंग केलां तशेंच आमचो हांगासर बस स्टँड आसा, रेल्वे स्टेशन आसा आनी म्युनिसिपालिटी हो एक स्ट्रेच फूल स्ट्रेच आसा पळय तो आमी पे पार्किंग करपाचो डिसायड केला. फोंड्या पालिकेची देख घेवन आतां मुरगांव पालिका सुण्यांचें रजिस्ट्रेशन करून 4 पयशे जोडपाचो प्लान करता. आमी एक DMA कडल्यान आमकां लेटर येयल्लेलें आसा की जे कुत्रे रस्ते पयलीं म्हाका दिसता 20 वर्सां पयलीं खंय तरी लोकांक कुत्र्यांक लायसनां काडटाले तें म्हाका दिसता खंय तरी ट्रेंड तेन्ना उडयल्ले कित्याक लागून कॅन्सल जाल्लें खबर ना. आनी आतां आमी रेजोल्युशन घेतलां की हायब्रीड आहा पळय डॉग तांकां 450 आनी नॉर्मल कुत्र्यांक 350 आनी देसी कुत्रे म्हटल्यार नॉर्मल आहा पळय तांकां 250 हे आमी प्रायस तांकां हें केलें आनी एवरी इयर तांकां रिन्यूवल आसतलें. ते कुत्र्यांक रिन्यूवल आसतलें आनी जे स्ट्रीट डॉग समज थंयसर रस्त्यार भोंवता तांकां आमी म्युनिसिपालिटी धरतले. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक. बुधवारा राती उसरा कांय तवनासांनी मडगांव कोमाचो रिंग रोड पायपा फातर घालून ब्लॉक केलो. बिरेस्तारा सकाळी ह्या रस्त्यान यो वच करपी लोकांक चड करून शाळेच्या भुरग्यांक कास्तीक. थळाव्यांनी पुलिसांक सुवातेर आपयले आनी रस्तो क्लियर केलो. रस्त्यार सोऱ्याच्यो बाटल्यो फोडून उडयल्ल्यो. रस्त्याक लायटी ना. लोक रातची पुलीस गस्त मागतात. तुम्ही मातशें येवन चोवंक जाय न्हू बायपास रोड. हांवें जाल्यार एकूय दान तुमकां पळोवंक ना. रातचे दिसाचे जाल्यार तुमी हिंगा आसतात बट रातचे हिंगा कोण आसना. आनी हांव म्हज्या चल्याक पावपा वतालो लॉ कॉलेजीच्या हाका. पयले हांगा हें बंद केलां. कोणे तरी रातचें कॉप बीप मारून बंद केलां आसतलें कित्याक तूं हांगा कितल्योश्योच बाटल्यो आसा हें आसा. दीस इज व्हेरी बॅड. पुलीस शूड टेक सम एक्शन ऑन दीस. हें अशेंच चालू उरलें जाल्यार प्रॉब्लेम जातलें सगळ्यांक. दीस इज द मेन रोड. हांव पिकरी स्कुला पावपा वयता आज कितें बायक न्ही बरो जालो कोण गेला हे वी डोंट नो एक्चुअली. दीस फर्स्ट टायम आय एम थिंकिंग इट इज लास्ट 6 months. हो रोड सकाळचो इतलो बिजी रोड आसता आनी इम्पॉर्टंट म्हणटा ते ह्या रोडाक न्हू सोऱ्याच्यो बॉटल्यो उडयला कोण आमचे लोकल भुरग्यांनी. हे रोडाक कोण रातचे ड्रग्स मारता सोरो पिवन बॉटल्यो फोडून उडयता. हिंगा लोकल भुरगे सगळे रातचे हिंगा गँग करून आसता. आनीक हे तेणें मोस्तीपणां करून ही पायपां घायला रातची. आनीक हे रोडाक लायट ना. हो रोड आख्खो काडकान आसता आनी दुसरें म्हणल्यार हो रोड ही थिंगा आख्खो फुटोन गेल्लो आहा. रोड सारको करूंक ना आजून. सगळे फोंड पडला. आनी हो सकाळीचो दामोदर कॉलेजसून तो आमचो कोलवा ओल्ड मार्केट सर्कलाक हो रोड बायपास रोड सगळे पेरंट्सांक सकाळचो सारको गरजेचो हेचो. बट आयज इतले हिंगा प्रॉब्लम जाला. सकाळी हो रोड ब्लॉक जावन सगळे पेरंट्सांक आयज लेट जालो भुरग्यांक पावोंक. सो हेचेर आमच्या गोवोरमेंटान एक्शन घेवचें. आनी आमचे पेट्रोलिंगाक पुलीस आसता स्पेशल म्हणटा ते आमचे पेट्रोलिंग पुलीस आसता तेणी हे रोडाक मातशें येवन रातचे चोवपाक जाय. हे लोकल भुरगे आहा ते हे प्रॉब्लम करून उडयता.
सरकार बरी कामां करता तांकां कांय लोक बेठेच प्रसिद्धीक विरोध करतात. असल्यांक वगी रावचे नात. जाय जाल्यार कोर्टान वचून बंदी हाडून म्हणून मंत्री मायकलाची उतरां. शिकेरी माया गोशाळेत कळंगूट पंचायतीचे काव शेल्टर उक्ते करून गेल्ले कडेन मायकल उलयलो. गोशाळांक गरजे प्रमाण सरकाराचे फंडिंग सुरू जायना. तो मेरेन म्हयन्याक 50,000 दिवपाची मायकलाची घोशणा. We will not stop. We will do what is good for Goa. जे गोंयान कितले वस्तू बऱ्यो आहात तितले आमी करतले. तुमकां अशें दिसता की गोंयान हें जावपाक नाका जाल्यार तुमी जाय तुमी यू गो टू कोर्ट. कोर्टाक सांगून आमकां बंद करून. लेट द कोर्ट से स्टॉप इट. वी विल स्टॉप. What is good for Goa, we will do, and we will help those people. Wherever कोण affected are, कोणाक कितें issues are, trouble are, आमी help करतले. But don't just for the sake of तुम्ही फामाद जावपाक जाय म्हणून. एक 4-5 लीडर अशे आहा ते फामाद जावपाक जाय म्हणून कितें करतात. उबे रावतात खंय तरी आनी एक तरी कोण तरी थिंगासर कॅमेरा घेवन रावता फुडल्यान तेजो व्हिडिओ काडटा फेसबुकार घालता. 4 गायी मारल्यो एमएलए सरपंचाक 4 गायी सोल्यो सीएमान 5 गायी सोल्यो ते प्रायम मिनिस्टराक 4 गायी मारल्यो म्हणजे तो जालो फेमस. हे चालू आहा आयज. सरकाराचे पैसे वेळार पडनात ते खर्चाक पावयनात म्हणून गोशाळेवाले सांगतात. सरकाराचे सारखे फंडिंग सुरू जाय मेरेन मायकल गोशाळेक म्हयन्याक 50,000 दिवंक तयार जाला. सरकारान स्टेट हाऊस मॅनेजमेंट स्कीम जी आसा ती बऱ्यापैकी राबयल्ली आसा आणि ते आपले पद्धतीन काम करता. पूण ते पयशे जे आसा ते मातशे उशिरा येता सर. म्हणजे केन्ना केन्ना एका वर्सा उपरांत मेळटा. तो पर्यंत 100 लाख रुपया 90 लाख रुपया करोड रुपया कर्ज जे आसा ते सगळ्या म्हणजे जाता. सर तुम्ही मातशे भितून लक्ष घालचे. आणि वी विल हॅव टू सपोर्ट सच वेंचर्स. तेंकां सपोर्ट दिना जाल्यार ते म्हणून हुंयचे हाडून हे दितले तेंकां जेवण दितले. कोण तरी कामाक हायना तेंकां पगार दिवचो येतलो. 100% प्रोविजन दितलो तेंकां. 140 रुपया पर काव और पर बुल और पर काव जो तर तेंकां दिवपाक जाय. 140 रुपया जे सरकार दितलो पंचायत आनी सरकार मेळोन तेन्ना मागीर तुमकां दुसरे गजालीक ते पयशे यूज करूंक मेळटले. टील देन आय विल गिव यू 50,000 अ मंथ टू सपोर्ट फॉर फूड. कित्याक तेंकां हाडले आनी हिंगा व्हडली भाशणां करून गेले आनी मिडियाचेर दुसऱ्या दिसा येयले म्हणून खोशी जाले. ताळयो मारल्यो काबार जाले ना. आयज तर तेंचे आमकां पळोवचे पडटले. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत. देशभरातले 70 टॉप सेलर वांटेकार जाल्लो 75 नॉट्स रेगाटा बिरेस्तारा सुरू जालो. पयलोच दीस गोंयचो सेलर डॅन कोयलोन गाजयलो. RS ऑलिंपिक्सांत डॅन 3तल्या 3 रेसी जिखलो. लेझर कॅटेगरींत EMEAH संचिता पंत आनी संतोष बेनोथान बरी कामगिरी केली. RSX ऑलिंपिक क्लासांत डॅन कोयलोन आर्मी यॉटिंग नोडाचे इबाद अली आनी के अर्जुन रेड्डीक फाटीं उडयले. ह्या जैतांतल्यान डॅनाचें राष्ट्रीय रँकिंग घटमूट जातलें. लेझर गटांत हैदराबादचे संचिता पंतान लीड घेतल्या. लेझर रेडियलांत संतोष बनोत, आकाश आनी विश्वनाथ पडियालाच्या मुखार आसा. 470 ऑलिंपिक क्लास गटांत अयाज शेख आनी उपकार सिंग सगळ्यां परस मुखार आसात. तांचे फाटोफाट आर्मीचेच विघ्नेश आनी पवनराज आसात. रेस बोर्ड इव्हेंटान ओरिसाचो किशन भाई खोरानी लिडींग आसा जाल्यार ज्युनियर गटांत आदर्श चुनेकार पयल्या पोझिशनान आसा. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.